परिषदेचे कार्यदर्शी श्रीमती ज्योती डिसोजा कैंसर असल्यारे बेगीन्स हांगा वेगदीर हजर जावन हांव तुमचे लगे विनंती करता. इंजिनियर समुदाय करमनूर तर्फे मांडून हाडिल्ल्या वड्यावर लगोरी पंद्याटात भाग घेवन तशेंच प्रोत्साहन दिवंक हांगासर हजर जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक माया मोगाचो येवकार मागता. तशेंच देव बरो दीस मागता. मोगाच्यानो ह्या आमच्या खेळ पंद्याटाच्या कार्याक उद्घाटन जावन हजर जावच्या आमचो आत्मीक डिरेक्टर तशेंच फिरगज विगार मनंदीक बाब सिप्रियन पिंटो तांचे सोबे मुखेल सैरो जावन आमचो मोगाळ विगार बाब जॉन्सन पिरेरा तशेंच फिरगज उपाध्यक्ष श्री अरुण डिसोजा तशेंच भौगोलीक परिषद कार्यदर्शी श्रीमती ज्योती डिसोजा तशेंच 21 आयोगाच्यो संयोजक श्री डॉल्फी डिसोजा तशेंच ल्हान क्रिस्तांव समुदाय संचालक श्री थॉमस डिसोजा हांकां ह्या सर्व सभे वेदी सोबयल्या आमकां सर मनेस्तांक हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आतां हे आमचे कार्याचे देवाचो आदार मागून मागण्या विधी सोलोवन व्हरच्या हांव आमच्या भौगोलीक परिषदेची कार्यदर्शी श्रीमती ज्योती डिसोजा हांचे लागीं मागणी सोलोवन व्हरच्या हांव तांचे लागीं उपकार मागता. पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगळा जेजू आयच्या दिसा हे लगोरी पंद्याट आसा करूं फोव केल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता आसतना आज जावंक आसचें हें पंद्याट कितेंच आनवारा अडकळ नासतना बऱ्यान यशस्वी रितीन जावं दी म्हूण मागता. तशेंच कालच्या दिसा देवादीन जाल्ल्या जोसेफ डेसाच्या आत्म्याक सजनाचो विशय मागता. ताणें ह्या संघटनाक आनी तशेंच हेर संघटनांनी कार्याळ रितीन खरी सेवा ताणें दिल्या. ताच्या कुटुंबाक देव हे उणेपण सोंसूं सकत दिवं दी म्हूण मागता. आनी तशेंच CRC संघटनार सेवा दिवंक सरयल्ल्या सर्व सद्यांक सजनाचो विशय मागता. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगस आनी आमकां ताळलें पडूंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवीक व्हड तुजे खुशीचे जेजू. भगवंती मरिये तमाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे घडी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आनी सदां सर्वदा आमेन. सजनाचो विशय दी तांकां येसुम्या आनी नंतर प्रकाश तांचे फांकून दी समाधानांतली विशय घेवन देत आमेन. नमो नमो मोरे मोगाळाची शिकाये मान तुका होगळाव तुका हसून गायगाम तुका नमो नमो मोरे मोगाळाची शिकाये मान तुका होगळाव तुका हसून गायगाम तुका मोगाळ तुका सोने अंगार बऱ्याशी वाली वामका बऱ्यात शिकवे निवारंका आमच्या देवा आमच्या दुस्मनातले बापाचे प्रकाशाने पवित्र आत्म्याचे विधी मुखांतर ह्या कार्याचे देवाचो आशीर्वाद मागिल्ल्या श्रीमती ज्योती डिसोजा हांकां देव बरें करूं म्हणटा. आतां हांगा जमलेल्या तुमकां समेस्तांक स्वागताच्या उतरां मारिफात येवकार मुखार येता आमचो CLCचो अध्यक्ष श्री जोसेफ डिसोजा. समेस्तांक CLC पेनमनूर वाड्यांत एकवट उर्जीत करच्या दिशेन CLCचे संजय जावन आसले देवादीन श्री एडवर्ड डिसोजा
देवादीन एव्हरेस्ट डिसोजा, देवादीन श्री उर्बन डिसोजा आणि देवादीन श्री फेलिक्स लसराजो हांच्या स्मरणार्थ जावन तांच्या कुटुंबाच्या सहकारान आणि तसेच CLC संदेच्या सहकारान आशा केल्ल्या वाड्यावार लागोरी पंद्याटाच्या ह्या उक्तावणा कार्याक आमचे मध्ये आदार आसात. आमचे डिरेक्टर बाब मनाजी बाब सिप्रेम पिंटो तुमकां ह्या कार्याक स्वागत म्हणटा. तसेच आमच्या मध्ये आदार आसात आमचे सहाय्यक विगार मनाजी बाब जॉन्सन डिसोजा तुमकां ह्या कार्याक स्वागत म्हणटा. तसेच सैन्य जावन आदार आसात आमचे गोली परिषदेचे उपाध्यक्ष श्री अरुण डिसोजा आणि कार्यदर्शी श्री ज्योती डिसोजा तुमकां ह्या कार्याक स्वागत म्हणटा. तसेच आमच्या संघाचा आदार आसात इपतंद आयोगाचो संचालक श्रीमान डॉल्पे डिसोजा तुमकां ह्या कार्याक स्वागत करता. तसेच आमच्या मुखार आदार आसात सर पिटगजकारांक वाड्याच्या गुरकारांक प्रतिनिधी आणि सर केलकाटा तुमकां ह्या कार्याक स्वागत तुमकां सर्व स्वागत. हांगासर येवंकार मुगिल्ल्या आमच्या अध्यक्ष CLCचो जोसेफ डिसोजा तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत मागता. आतां हें कार्य आमी सुरवातच्या दिवो पेटोवंक आमच्या विगार बाबा लागीं विनंती करता. आमच्या उद्घाटक श्री विगार बाबा संगी सर आमच्या मानाच्या सोयऱ्यांनी हो दिवो पेटोवन हे आमच्या कार्याक उद्घाटन करच्या तुमचे लागीं उपकार मागता. देव बरें करव. तांची 2 भजनाची उतरां. वेदीच्या रजरसच्या विगार बापानो आसाकडच्या लागोरी पंदळ वाड्यावार हो पंदळ आयोजन करता आसतना वाड्याचो एक कोट माया मोग सोडटा. त्या देखून हांगासर पात्र घेवच्या सर वाड्याच्या स्पर्धकांक हांव बरें मागता आणि हे आयोजन केल्ल्या CLCक अभिनंदन कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा. थँक्यू. आता आमचो ह्या कार्याचो उद्घाटन तशेंच आमचो आत्मीय निर्देशक मुगाळ विगार बाबा तावन 2 भजनांची उतरां संदेश. विधी असलेल्या सैर्यानो आनीक ह्या मैदानाचेर असलेल्या भाव भयणीनो CLC स्थापन जावन 50 वर्सां सोंपोवच्या ह्या सुवाळ्यार जायती कार्यक्रमां करीचे म्हणली उरपा अध्यक्ष जोझफ आनी सांद्यातय आसली आमकां बारी सुंदरची गजाल. मोरये मायेक भेटून दिलो समस्तो आनी मोरये मायेचे जायते शेकूण CLC सांदे आपणावंक पेसाडूंक जाय. आनी ह्या बराबर मोरयेन पयली पुस्तक आमकां आपोसच्या कृत्या पुस्तकांत पयल्या अध्यायांत 14व्या वळींत सांगता सगळी जेजूच्या आपोस्तलांक सांगाता घेवन सेनेकलांक ती मागणी करतली. तांकां एका काळजाची आनी एका मनाची जावंक तिणें शिकयले आनी त्या वेळाचेर तांचेर पवित्र आत्मो देवलो. केदार एका काळजाची एका मनाची जावं मागणें जावं दी या इतर कार्यक्रमांत जावं दी आमी सांगाता मेळटा. तर देव आमच्या सांगाता आसा, मरी माय आमच्या सांगाता आसा आनी देवाक आनंद जाता आनीक आमकां संतोश जाता. तांच्या उद्देशान हो पंद्याट हांगासर आयोजीत केला. तो उद्देश शेवट भरपूर तरान जारी जावं दी. परत परत हांवें सांगिल्लें आयकलां वाड्याकारांक सांगात हाडूं वाड्याकारामध्ये एक कोट वाडूं देखून CLC मदलो एक कोट जायतो आसा हांवें पळयलां. आनीक आयच्या ह्या पंद्याटाक सुमार 1.5 लाख रुपये तुमकां दान आयलां. पळय खरी गजाल बट चप्पाळे दिया ताटी पडटले आनी ताळयो मेळट्या. त्या म्हळ्यार 1.5 लाख रुपये क्रिकेट पंद्याटाक एका फाटल्यान एकल्यान 5,000, 10,000, 11,000, 15,000, 3,000, 2,000, 1,000 रियली ग्रेट. सुमार 5 जाणांनी इतलें दान दिवन अशें म्हण सांगल्यार CLC तांकां तो मोग आसा, अभिमान आसा, भरवोसो आसा. ते पयशे पाड करचे नात, बऱ्या कामाक वापरतले. आनीक मुख्या दिसांनी जुबलेवाचें उक्तावण आसतलें. वेलांकणीक एक पयन करचें म्हूण सांगून CLCच्या मुखेलपणा खाला आमी चिंतलां आनी त्या देखून ह्या जुबलेवाची सगळी कार्यक्रमां फळादीक जावं दी. देवाचो आशिर्वाद, मोरयेमायची मजत आनी आमच्या पात्रोनाची सभासदेवाची मजत CLCच्या सर संध्यांक लाभून दी. आनी ह्या मुखांतर ह्या वर्सा
वर्सा आमी कितें घेतलां ती ह्या फिरगस कुटुंबाक काळ जमान्यांनी एक जावया हा बागी कितलें एकवटान माय मोगान जिवचें देखून हे वृता जावं दी आज प्रत्येकारान देवा जाल्ल्या 4 CLC मालगाड्यांचो आमी उडास काड तांच्या स्मरणार्थ हे पंद्याळ दवरला आसता तांचे सांगात आज जोजफसूय आमी उडास काडटा आनी सर CLC मेंबर्स फाटल्या 50 वर्सांनी सेवा दिवन भक्तीपण आदार बरेपण केल्ले सर्गींच्या सुखाक गेल्यात तांकां देव शांती दिवं दी आनी तुमकां समेस्तांक ही बरी कार्य करूं आनी केल्ल्या मुखांतर एका ताची दादोसकाय संतोष तृप्ती देव आनी बरी माय दिवं दी म्हूण सगळं मागून म्हजी दोन आखेर करता देव बरें करूं ऑल द बेस्ट कॉंग्रॅच्युलेशन्स आपल्या मुगाळ उतरांत आमकां ह्या कार्याक बरें मागल्ल्या आमचो मुगाळ विकार बापांक तांकां CLC तर्फे आनी समेश तर्फे देव बरें करूं म्हणटा तशेंच ह्या कार्याक हजर जावन हे आमचे वेदिकार्ये सोबोवन आमचे उद्घाटन कार्य यशस्वी केल्ल्या आमच्या विगार बापांक तशेंच साहेब विगार बापांक तशेंच फिरगस गवळी उपाध्यक्ष तशेंच कार्यदर्शी तशेंच इपतंत आयोगाचो संयोजक आनी सर मनेस्तांक एकाच सुत्रांत देव बरें करूं म्हणटा हांगा हजर आसल्या तुमकां समेस्तांक CLC तर्फे देव बरें करूं म्हणटा आनी आमच्या ह्या लगोरी पांड्याक हांगासर हजर जाल्ल्या एम्पायरांक तांची जबाबदारी तांकां वांटून दिवंक हांव तुमचे लागीं विनंती करतां तशेंच हाच्या उपरांत आंगणांत देवून हे लगोरी पंद्याट सांकेतीक रितीन उद्घाटन करून आमच्या सर सैन्या लागीं हांव तुमचे लागीं विनंती करता देव ಹಾಜರಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಂಪೈರ್ಗಳು ತೀರ್ಪುದಾರರು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ತೀರ್ಪುದಾರರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಅಭಿಷೇಕ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಯುತ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮೋಹನ್ ಶಿರ್ಲಾಲ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಯುತ ನಶಿಕೇತ್ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಈಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆಹ್ವಾನಿತರು ಅಂಗನದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ पहिलो मार पल्लेक लागून लास्ट थर्ड टाइम फाइनल पडते तीर मारून पल्लेक बरे करून आमच्या इपदांत संच 3 जून पिटिसो होता मगाच्या न्हू सर वाडकरांच्या गावात आता तुरता पहिले मॅच आराम जातले पहिले मॅच ददल्यांच्या विभागान